ಹಗಟಂಕು ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವ ಕಂಕಣ ಕೇಂದ್ರ यूट्यूब लाईव्ह कार्यक्रमाक हकटांको स्वागत करीत आसा. हांव कोकर्ना वळबयलतो अर्जुन. आजी हांगे भुई लोक कुडबी लोकसंदर्शना ह्या कार्यक्रमाक हांगे वटा आसा. हांगे कुळंब्या समाज युवा प्रतिभे युवा साधक प्रथम दान एक PhD करीत आसा. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सोशल सायन्स हिंगा 3ನೇ ವರ್ಷ PhD करीतारला रमेश नायक तंत्राडी याक हांगे ह्या कार्यक्रम स्वागत करीत आसा. रमेश एक हांगे एक हेम्मे विषय कहीं निघला. हांगे समाजाक एक युवा प्रतिभदान एक हायर एज्युकेशन कन हांगे PhD कनी हांगे कार्यक्रमाक आसा. कार्यक्रम कहीं निघला तूं एक मंदर्ती कड़े फुडेर तंत्राडितान हिंगा एल्तरी हांगे जिल्लेनूदान राज्य मट्ट राष्ट्र मट्ट हागे अंतरराष्ट्रीय मट्ट परी तूं ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೈಕ್ತ ಏಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಸನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಗೆ ಕಹನಗ ತಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಕೆಕ ಮಾಹಿತಿ ದಿಕೊಂಬಣ ತಿಗೆ ನಿಂಗುನಿ ತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಲಾನಿ ತಿಗೆ ಗರ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಕೆಕ ಪರಿಚಯ ಕಂದಿಕೊಂಬಣ ನಿಂಗಿತ. हांव उडपा जिल्लेक ब्रह्मावरा तालुका कड्री गांवाक एक तंत्राडी म्हूण सांगू एक सण एक इडले गांवक मिगे 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 हांव आनी अण्ण आनी दोग जाण अण्ण आनी आक्को आनी ते मिगे अण्णक एक वायट जाण एक वन्य आहा तिले मिगे एक इडले कुटुंब मुख्य एक व्हडले कुटुंब म्हूण हाडले एक कांपतकेरी म्हूण कुटुंब व्हडले कुटुंब आनी तेग विंगड विंगड दान ಬೇರೆ ಬೇರೆ कಡೆ तेंगे एक संसार दान आहा. तिगे बाल्य जीवन आणि तिगे एक शिक्षणದ ಬಗ್ಗೆ आंके एक माहिती दिवಕೊಂಬಣ ನಿಂಗಿತ तिगेने मिगे प्रायमरी शिक्षणकल्ले सरकारी ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಂತಾಡಿಕೆ मिगे गांव कुशी 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀರಿಗೆ मागे हायस्कूल कल्ले 8th तन 10th पिरिया मंदर्तीक मागे हांवें PUC कल्ले आर्ट्स घेन STPTP कॉलेज मंदर्ती. तदनंतर एक समाज सेवे करको म्हणून म्हाका एक मनसा एक आसक्ती आहले तेतून वचून हांवें आयके केल्ले डॉक्टर युबाळिकर कॉलेज सोशल वर्क एक फील्डाक. तेजे बिंद एक कोर्स हांवें गॅप केल्ले कल्ला म्हणून सगळे शिंकलो म्हाका कांय एक डायरेक्शन्स मेळ्ळी खंयची फील्ड वयचे MSW करची और बेरे कांय कोर्स करची म्हणून मागीर हांवें म्हाका एक सरान एक गायडलायन्स दिल्ले तूं एक डिफरंट एक कोर्स कर MSW MDM एक मास्टर इन डेवलपमेंट मॅनेजमेंट एक कोर्स मैसराक तुंग वास म्हणून सांगले. मागीर थिंगा एक एफिलेटेड कॉलेज मैसूर ऑफ युनिवर्सिटीक एक एफिलेटेड कॉलेज म्हणून स्वामी विवेकानंद इन्स्टिट्यूट ऑफ लिडरशिप डेवलपमेंट म्हणून वी लीड थिंगा एक 2 वर्स शिंकून तदनंतर हांव एक 2 वर्स एक 2014-16 पिरिया थिंग पिरी एक NGO कांय वार केल्ले 2 वर्स. मागीर हांवें थिंगतान म्हाका एक आनके मुखार कांय शिकको म्हूण एक मन आहले. तदनंतर हांवें एक MPhil केलें 1 वर्स दिंडीगल थिंगा दी गांधीग्राम रूरल इन्स्टिट्यूट ऑफ डीम्ड युनिवर्सिटीक 1 वर्स थिंगा शिकतना म्हाका रिसर्च फील्डाक एक इंट्रस्ट येयले तदना काय करका म्हूण. तशेंच तुका इतलो तूं अंते शिंकाल म्हूण सांगिल्लें तुका इतू शिंकू तिंगे घातल्यान तुका खतना म्हूण सार दिला म्हाका गोत्तालें तशें तिंगे आव आनी आबू तेमी कोणाय घरा वारकनी कूल या कनग इतू तुका एक शिंके तेंगे तुका इतू वयल मट्ट शिंकू तिंगे घातल्यान का सहकार आहले तिगे अनुभव अथवा तिंगे समाज एक सहकार कहान आहले तुका म्हाका म्हूण सांगलें मिगे आवनी म्हाका प्रेरणे आवनी आनी आबून आमी सांगितलें कन्नड भाशेन सांगितलें ताई मोदल गुरू म्हणून सांगितलें. तशेंच म्हाका एक शिंको म्हूण मिगे आवनी सांगिल्लें तूं पिरी शिंको मुखार वचका म्हूण. तेचून वचून हांव एशें मुखार वयलो तूं कुत्तू शिंक हांव तुतू पिरी तुका एक सपोर्ट करता तिगे ಒಟ್ಟು रावता म्हूण सांगलो. तशें एक म्हाका शिंकतानाच तशें म्हाका एक सर मेळ्ळा BSW करतना डॉक्टर युबाळिकर कॉलेज थिंगा BSW करतना एक आनी तिथे डॉक्टर राजेंद्र बैकाडी म्हणून
तेगे एक इन्स्पिरेशन्स तेगे मोटिवेशन्स कच्ची कतली एक मात तेगे नगे निंबून आमो करवयता तेगे एक म्हाका इन्स्पिरेशन म्हळ्यार काही जावं करतना आज जे सांग येता म्हूण सांगला एक मात सांगून येयल्लो तशेंच हांवें तेश न्ही जाल्यार तूं आतां PhD करीत हांवें PhD करीत जाल्यार तशें तुका एक मुका एक अशें PhD करक म्हणून एक गुरी आसली आतां तेजे एक तुका प्रेरणे कहान तुका तें मेळ्ळें PhD करक म्हणून म्हाका एक मन नासलें फस्टेक म्हाका म्हणून सांगलें कोणी जावं करलें मात्र म्हाका गोतता तसो नसून मिगे ते सांगला राजेंद्र बैकाडी मिगे सर त्या तेन्ना PhD करीत आसतालो तेन्ना सांगिल्लें हांव तिगे ಒಟ್ಟು रता तूं एक कर मुकोर आसा तिंगे समुदायक कोण करनी म्हूण म्हाका देखता तूं एक कर तूं एक हेम्मे एक विद्यार्थी दवको तिंगे समुदायक म्हूण तेणी सांगिल्लें तसो नसून हांची खच्ची एक हांव खंयी गेल तरी राज्य आंतरराष्ट्रीय मट्टा पेरी गेल तरी आज तेगे एक मोटिवेशन इन्स्पिरेशन्स म्हाका मेंटर म्हूण सांगता एक अकॅडमीक मेंटर म्हूण सांगता हय हां तशेंच तूं आतां एक मास्टर डिग्री करीत आतांनी धारवाड एक गांव एक वारकले म्हणून हांव आयकल्लो थंय एक वारकतान तुका एक ते थंय ಜನಗಳ ಒಡನಾಟ ಅಥವಾ ತಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ तेजे ಬಗ್ಗೆ एक ಮಾಹಿತಿ दितला क म्हणून आता तूं 2014 म्हाका मास्टर डिग्री कन पल्लासक आमी जॉइन जावको वारक आयज म्हाका एक वायवा ते मुखाशे आमी एक इंटरव्यू दिल्ले हांवें सिलेक्शन जाल्लो जून 30 म्हाका वायवा 1 तारीख जॉइन जायकल्लो आमी थिंग गेल्ले एक स्कोप म्हणून सोसायटी फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट म्हणून एक संस्थे NGO म्हणून तेजी एक आमी 10 जाण सिलेक्शन जाल्ले एक YPs म्हणून यंग प्रोफेशनल म्हणून वाटर एंड सॅनिटेशन फील्डाक आमी थिंग गेलपी एक वाटर एंड सॅनिटेशन्स उदका वयल्यान वार कडूक एक सॅनिटेशन म्हणल्यार टॉयलेट कसं बांदिको तेजे ಬಗ್ಗೆ जिल्हा राज्य आमी ಬೇರೆ ಬೇರೆ गांवांक वचून एक स्टडी कन जिल्हा म्हणून सांगल्यार हंगे हिंगा बेळगाम जिल्हा आनी धारवाड जिल्ह्याक बेग खच्चेक एक रोल मॉडेल ग्रामपंचायत राहता तिंगा विजीट करणं कशें मॉडेल राहता उदका वयल्यान कशें तेणे वार केल्ल्या त्या हाका कशें आमी इम्प्लिमेंटेशन हंगे एक हळ्ळेक सिलेक्टेड हळ्ळेक कशें एक इम्प्लिमेंटेशन करे म्हणून तेजे वतो हंगे मस्त एक कार्यक्रम हग हंगे प्रोफेशनली कशें एक कम्युनिकेशन्स हग हेजे वयले हग टीच केल्ले एक आमी तिंगा आसतना 6 मंथ म्हणून आमकां एक ट्रेनिंग दिल्ले त्या ट्रेनिंग दितना आमी महाराष्ट्र अक्वेडम म्हणून थिंग गेल्ले वाटर मेल तेजे वयल्यान मस्त वार करता तेणी हांगे ग्रामालय म्हणून एक तमिळनाडूक थिंग एक NGO आहा तेणे एक टॉयलेट वयल्यान हग मस्त एक काम केल्लें ಬೇರೆ ಬೇರೆ टॉयलेट ट्विन पिट सिंगल पिट सेप्टिक टँक तशें हेजे वयल्यान त्या एक हंगे हिंगे हळ्ळेक एक कसन या करीत म्हणून मिगे जर्नी म्हणून सांगले एक गांवाक हांव सिलेक्शन जावन गेल्ले त्या सिलेक्शन म्हणून सांगले संसद आदर्श ग्राम प्रल्हाद जोशी 2014 प्रधानमंत्री कोण नरेंद्र मोदी जाल्ले तेन्ना एक स्कीम आसले त्या स्कीमाक आमी दोग जाण सिलेक्शन जावन सिलेक्टेड हळ्ळेक एक आयके जाल्ले त्या एक हारो बेळवडी म्हणून त्या हळ्ळेक गांवाक गेल्पिंदेक आमी हंगे भाषे ಬೇರೆ हंगे कुंदापुर कन्नड भाषे तेंगे एक उत्तर कर्नाटक भाषे मस्त एक व्यतिरिक्त आसले हंगे भाषे तेंगे अर्थ देना तेंगे भाषे हांक अर्थ देना तशें नासलें तेजे तरी फस्ट एक तेणें सांगिल्लें तुमी कशेंय करतले तुमी हंगे भाशेनूय शिंको तेन्ना मात्र एक तुमी एक समुदाय एक ಒಡನಾಟ जाता म्हूण सांगिल्लें आमी ಬೇರೆ ಬೇರೆ कार्यक्रम हग केल्ले एक शाळेक एक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग करचें एक सॅनिटेशन वयल्यान एक माहिती दिवचें घरा घरा वचून एक विजिटींग करून तांकां एक अप्रोच करचें टॉयलेट बांदिनी तुमी 2014-15 ತುಂಬ ಮಸ್ತಿ एक सॅनिटेशन हंगे देशाक सॅनिटेशन ತುಂಬ मस्त कमी आसलें आनी ताका हग टिणी एक टॉयलेट यूज करता तिंगा एक नॉर्थ कर्नाटक म्हणून सांगलें एक ओपन डेफिकेशन हग बायलेनी वयचे अक्षय हग तशें एक कठीण परिस्थिती आसल्या त्या हग एक सवाल घेवन एक तेंगेले एक आमी सदस्य जावन त्या एक कम्युनिटीक एक आमी एक सदस्य जावन हंगेले तेंगेले जन म्हणून एक लास्ट येतना 1 वर्स 3 महिने आमी तिंगे एक हळ्ळे काडले तिंगे येतना मस्ती एक हंगे तेंगे ಒಡನಾಟ म्हणलें हांकां सोण सुद्दां ना तांकां वसकोशे आमी मुखारी तितू एक ಒಡನಾಟ आसलें आनी आमी थिंगा आसतना एक बांय 3 बांय आसले एक बांय म्हणून सांगलें मारो घेवन पुरा बंद हें केल्लें आनी 2 बांय आमी रिज्युनिवेशन केल्लें एक हंगे तिंगा ग्रामपंचायत एक सपोर्ट घेवन तेंगे एक सपोर्ट घेवन
हाग रिजनविटी कल्ल्या बाय म्हूण सांगल्या एक 50 वर्ष एक बाय तेजी कल्ला ते एक नाश्ट जाल म्हूण सांगल्या थिंग एक मलाप्रभा एक उद्दी येता रॉ वॉटर उद्दी येता त्या एक आनी ते नळ्ळीनी नळ्ळीक एक उद्दी येतना एक बांय काडला तांकां एक यार येता तशें म्हूण तेका सोडून सोडलें आमी वचून एक तुमी एक बांय हग एक हिस्ट्री आहा तुमी एक रिजनवेट करको एटलिस्ट तुमी एक कृषीक एक तुमी एक यूज करको म्हूण आमी वचून एक म्हयनो वार केल्ले तेंगे वटुकू आनी हांव वचून देन बांयक वन देन गोता म्हाका बांय वार करून घरा कडेन वार करून गोता ते वचून हांवें बांयक स्वता हांवें बांय वचून देन 2-3 दीस वार करून येल्लो त्या बांयक देंतना कसं ना असं म्हणून सांगल्या एक मोर गेले एक बेडशीट आनी हग कासा मासा पुरा डंप करून दवरले तसन वचून बांय परिस्थिती आसले मागीर की हांगे तांकां संघ संस्थे म्हळ्यार युवा संघटने महिला संघटने तांकां एक प्रेरणा दिवचे आमी सकाळी वचून एक टॉयलेट कोण वयते तेंगे बायले मागलेली वयते तशी एक परिस्थिती आसले म्हळ्यार तांकां एक टॉयलेट बांदिको म्हणून जालें तरी तेंगे टॉयलेट बंद केला होग एक याना केल्या दाग रायना तेदना आमी एक अप्रोच केले ग्रामपंचायतके एटली थोडे एक कम्युनिटी टॉयलेट बांदिनी म्हूण सांगून तेशें एक केले अशें एक कार्यक्रम मस्ती एक कार्यक्रम केल्ले मागीर तेंगे एक म्हाका एक म्हूण एक आमी थिंगा वार करून वयतना एक लायव्ह न्हू एक डॉक्युमेंटरी फिल्म केल्ले त्या एक मस्त एक इन्स्पिरेशन खंय गेले तरी एक म्हाका एक मेमोरीज म्हूण जाता आनी ते जशें त्या गांवाक फोन करून निंगिताय कसं ना रमेशा कसं करता तुमी हिंगा आसतना तुमी मस्त वार केल्ले तेंगे आमकां नेनप जाता तुमी ये न्ही म्हूण उत्तू आनी ते अटॅचमेंट आहा करेक्ट त्यामुळे आम्ही जन ओट कित्तू एक तेंगे समस्या अर्थ करणे उपर आतो तेंगे ओट आम्ही कित्तू एक राहिलं आगे ते कशा जन साकार मिळतं म्हणून तेंगे एक वारकन दखयलं तशें ते एक PhD करताना तुक मस्त खर्च हेजे तेजे आहात आता तुका हेजे स्कॉलरशिप PhD करूं काही स्कॉलरशिप काही मेळ्ळे आहाय अथवा तेजे बगे काही सांगात आला PhD करका म्हणून स्कॉलरशिप म्हणून सांगले म्हाका फस्ट एक टाटा इन्स्टिट्यूट मध्ये एक टिस म्हणून सांगत एक रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन एक इंटरनॅशनल एक इन्स्टिट्यूशन म्हणून सांगितलं तशें तरी मस्त खर्च येता एक स्कॉलरशिप म्हाका फस्ट एक मेळ्ळें म्हणून सांगलें म्हाका एक WKC वर्ल्ड कोंकणी सेंटर म्हाका एक तांकां एक हृदयपूर्वक एक धन्यवाद सांगता म्हाका म्हगे लायफाक फस्ट मेळ्ळें म्हळ्यार एक WKC म्हणून सांगता मागीर ते नंतर आमगे समुदाय एक श्री मल्लिकार्जुन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी शिरुंबुर्के तेंगे म्हाका एक स्कॉलरशिप मेळ्ळें अशें कांय दाव मुखार गेले मात्र आमकां मेळटा कांय दाव गेले नाल्यार मेळना तशेंच एक आनी काही निघलाय PhD करता म्हणून एक तितू सुलभ ना तेजे एक म्हळ्यार मस्त एक वार राहता ते कहान करको तेजे एक ते कहान तेजी एक माहिती रावको तेजे बगे एक प्रोसिजर म्हण राहता त्याग कशें तेजे बगे एक सांगातले PhD करता म्हळ्यार ಬೇರೆ ಬೇರೆ IITs TIS आनी JNU आनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हग राहता स्टेट यूनिवर्सिटी तेंगे हग प्रोसेस ಬೇರೆ ಬೇರೆ राहता हांगे TIS म्हणून सांगले कसं ना एप्लिकेशन घाल म्हणून सांगले फस्ट एक ऑनलायन एप्लिकेशन प्रपोजल सबमिट करको प्रपोजल सबमिट करून त्या सिलेक्शन त्यान रॅट एक एग्जाम राहता तेजी सिलेक्शन जाले पिंद एक इंटरव्यू पास जाले पिंद एक या राहता केले पिटी आनी ते हग एक्सपिरियन्स काउंट जाता एक सीट मेळकारे तो तू कस्ट आहा ते JRF नेट क्वालिफाईड हग दावको जाता तशें ते मारते एक घेताय कॅन्डिडेट घेताय ते तशेंच वय आनी ते PhD तूं कच म्हणून एक हें जालें ते आल्तर PhD कच्चे ते खंयची विशय वयले म्हणून तूं आनी ते करीत आसलो खंयची विशय वयल्यान तूं PhD करीत आसलो हांव आनी ते PhD म्हणून सांगलें म्हगे MPhil केल्ले इंटिग्रेटेड MPhil PhD थिंगा टीस साकूश MPhil करतना हांवें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग वयल्यान काडला मार्केटिंग रिलेटेड मागीर म्हगे स्टडी एरियन मैसूर डिस्ट्रिक्ट केल्ले आनी ती एक फील्ड एक चेंज करे म्हणून एक फार्मस रेसिलियन्सी ड्रॉट एंड फार्मस रेसिलियन्सी एंड गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट थिंक करीता म्हगे स्टडी एरिया त्या म्हणून सगळे एक रेसिलियन्स मेळून सगळे एक स्थिती तापकत्व हंगे अंदे फार्मर्स कसं तेंगे हग
इकॉनॉमिक कंडिशन्स कसं राहता तेंगे कसं नग ते एदर्सताय सवाल कले तेंगे आणि कोपिंग मेकॅनिझम कसं करते त्या एक बरगाल येल्पिंद ते कसं नग हे करते तेजी वयल्यान हांव ते स्टडी करीत आहा प्रेझेंट ते तुक त्या विषया वयल्यान एक PhD करक म्हण हांगून दिसले काला म्हाका इंट्रस्ट म्हणून सांगल्यार हांव फ्युचर सयता फ्युचर म्हणून सांगल्यार आनी ते आमी त्याच विशय म्हणून सांगल्यार ते फार्मस रिसिलियन्स म्हणून एक त्या हाका क्लायमेट चेंज फार्मस रिसिलियन्सी क्लायमेट चेंज इन द ड्रॉट क्लायमेट चेंज इन द डिजास्टर असे एक लिंक राहता त्या सब्जेक्टाक त्या म्हणून सांगल्यार आमगे आमी खंयची तरी एक लिंक करेत त्याची वजह म्हाका मुखार स्कोप मेळता म्हणून आनी पब्लिकेशन सगळं करूं जाता ते एक स्कोप मेळटा तेजे एक त्या एक रिसिलियन्स म्हणून सांगल्यार एक ब्रॉड एक्सपेक्ट्स म्हणून सांगेत ಅಂತೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ ಏನಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪೆಲ್ಲನ್ ಪುರಾಗ ಆಮ್ಯಾಕ ಹಂಗೆ ಅಂತೆ ಕೃಷಿಕನ್ ರಚೆ ಸಡ ತಂಗೆ काय ನಾವು ಕುಡಿಯಬೇಕು म्हणून तिगे एक मन तंत एक त्या करीतला ते एक बारीक खुशी विचार त्यांगे एक म्हणा एक हंगे एक कृषिकन रथ मसा एक तेजे ಬಗ್ಗೆ विषय हाकले त्या एक तुक मुखार एक खुशी आत म्हणून एक एणसंगीने हांव करू परा त्या लायक विचार तशेशे तू एक PhD करीत आसतना सहित हंगे एक आंतरराष्ट्रीय मट्ट बायलगांवाक सुमार कಡೆ गेल्ला तू आनी थायलंड पुरा श्रीलंका पुरा स्वीडन पुरा ಹಿಂಗ ಗೆಲ್ಲ तू ಯಾಗ ದೇಶ ಕಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಗೆಲ್ಲ त्या कार्य तिंग गेला तिंग अनुभव कशा ते गेलाय म्हणून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿತಲ್ಲ 2018 एक विश्व कोंकणी केंद्रಕ್ಕೆ एक प्रोग्राम जाल्ले स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन तज्ञान एक मोहनदास पै मामन एक माहिती दिल्ले म्हाका अजून त्या सारना एक स्कॉलरशिप कसं ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळता कसं ना एक बायल घेवन वचको कसं ना मेळता म्हणून सांगले एक जस्ट एक म्हाका एक माहिती त्या दिल्ले हांव मिगे सरान डिस्कस केले अशें माहिती आयज गेल्लो अशें माहिती दिल्ले कसं ना सोदून मेळता म्हाका म्हणून सांगले तेन्ना 2018 हांव एक राइट लाइवलीहुड कॉलेज जर्मनीक ते एक ऑर्गनायझिंग करते बँकॉक एक चुलंकोन यूनिवर्सिटी म्हणून थिंग एक समर स्कूल एक 15 दिवसाक एक समर स्कूलाक हांव सिलेक्ट जाल्लो हांव आनी मिगे सर दोग जाण गेले तेंगे एक जर्नी म्हणून सांगले आमी ते खर्च पुरा तेंगेले आमी फ्लायट चार्ज आमगे खर्च जाले एक पार्शली फंडेड म्हणून तिंगेले पेंदे तेंगे पुरो खर्च तेंगेले अशें आमी तेंगे एक 5 दीस तेंगे विदीन क्लास म्हणून सांगेत तेंगे इंटरॅक्शन जाता मागीर आमी एक फील्ड हग गेल्ले फील्ड म्हणून सांगले गद्दे वचून नटी कण गेल्ले एक ऑर्गेनीक फार्मींग म्हणून एक सांगते म्हणून सावय कृषी तेजे वयल्यान एक वार केल्ले थिंगा वचून तेंगे इंटरॅक्शन्स केल्ले फार्मर्स वयल्यान आनी 3 दीस बँकॉक वताना चांगमाई गेल्ले चांगमाई थिंगा एक ट्रायबल विलेज आमी 3 दीस थिंगा एक राबून तेंगे एक रिसर्च एक्शन प्लॅन केल्ले कसं नग तेंगे जीवन स्ट्रक्चर कसं नग म्हणून थिंगा वचून एक नट्टी केल्या अनुभव मागीर अंतिको हा एक ते एक मातृभूमी एक टच म्हणून सांगेत थिंगा वचून एक नट्टी केल्या ऑपॉर्च्युनिटी मेळच म्हणून सांगेत तशें बेरे बेरे हग तेंगे कृषी स्ट्रक्चर तेंगे हग कशें आहार पद्दती बेरे बेरे हंगे आमी हंगे खार करून खाताय तेंगे तेंगे तशें न्हू तेंगे जस्ट तेंगे उकडते खाताय तशें हग नॅचरल फूड हग खाताय ते आमी हग ऑयल मिक्स करून हग खाताय तशें एक एक्सपिरियन्स म्हाका मेळ्ळे थिंगा गेले तर मागीर लास्ट एक ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्युशन्स आमी प्रेजेंटेशन केल्लें आमी हग एक्शन रिसर्च केल्लें तेजे वयल्यान कशें हग एक विलेजाक हग एक्सपिरियन्स मेळ्ळे तेजे वयल्यान मागीर 2019 मे तिंगळाक आमी हांव स्विडन गेल्लो स्विडन म्हणून एक इंटरनॅशनल वर्कशॉप आमगे टाटा इंस्टिट्यूट तसे एक राइट लाइवलीहुड जर्मनीक तेगे एक ऑर्गनायझेशन एक 10 युनिवर्सिटी आहे स्वीडन लूंड युनिवर्सिटी आनी बेरे कझाकिस्तान आनी जर्मनी आनी बेरे बेरे देश नायजेरिया येताना अशे कॉलेज येताना बेरे बेरे स्टुडंट 2 जण मात्र ते सिलेक्शन केल्ले इंडिया येताना हांव नायजेरिया येताना आनी एकलो छड प्रिंस म्हणून आम्ही थिंगा गेले पेंद एक 5 दीस एक वर्कशॉप एक सेम एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी आनी एग्रीकल्चर वयल्यान एक मिगे एक प्रेजेंटेशन आहले थिंगा प्रेजेंटेशन म्हणल्यार मिगे एक रिसर्च टॉपिक वयल्यान प्रेजेंटेशन आहले एक सेम फार्मस डिजास्टर इन फार्मस रिसिलियन्सी हेजे वयल्यान हांवें एक प्रेजेंटेशन केल्लें आनी तेंगे
रिसोर्स पर्सन वयलेने तेंगे एक आम्ही डिस्कशन केलं कसं नग करायचं मुखार म्हणून एक म्हाका ते सांगले एक नेटवर्क बिल्डिंग तिंगल पेंदे हाग नेटवर्क बिल्डिंग जाल्ले तुम्ही तुम्ही अंते PhD करताना एक आर्टिस्ट पब्लिक करको म्हणून एक अंते एक राहता ते अंती खच्ची त्या पत्रिकेक अथवा जर्नल जे ती ते एक पब्लिश केल्ले त्याचे बघे ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಫಸ್ಟ್ MPhil ಕಲ್ಲೆ ದಿ ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮ್ ರೂರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಿಂಡಿಗಲ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಕ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का फस्ट माक एक्सपीरियंस वल्ल एक एडिटेड बुक जस्ट पब्लिकेशन्स माक एक एक्सपीरियंस दोगर मीगे सर ಅಂತ तशें सांगला तू एक एडिटेड बुक या कर तुका एक एक्सपीरियंस मेळता कसन बरोवको कसन एक इंट्रोडक्शन बरोवको रिसर्च मेथडॉलॉजी आनी कसे एक डाटा एनालाइज करको अशें रेकमेंडेशन फस्ट त्यात बी एक फस्ट कोत्ता कशें नग एक पब्लिकेशन कच्चे म्हणून कष्ट जर्नल राहता कष्ट एक UGC केयर लिस्ट कच्चे जर्नल राहता तेंगे क्रायटेरिया राहता म्हणून मागी म्हाका एक एक्सपिरियन्स जाले हो यश स्प्रिंजर म्हणून सांगले एक रेप्युटेड इंटरनॅशनल जर्नल टॅलन फ्रांसीस आनी CH अशे भितर 2020 हांवें एक एडिटेड बुक व्हॉल्यूम एक पब्लिकेशन केल्लें स्प्रिंजर इन नेचरक ते एक आमकां खंयची PhD कोण PhD करतले तरी तेणी एक पब्लिकेशन्स मॅन्डेटरी दावको PhD करतना PhD फस्ट थीसिस सबमिट करता मुखार पब्लिकेशन दावको आनी ती कसं ना म्हणून सांगल्या UGC केयर लिस्ट एक ते एक लिस्ट राहता तेजी वयल्यानी तिने पब्लिकेशन केल्लें जाता एक्सेप्टेबल जाता जाल्यार तरी रेप्युटेड इंस्टिट्यूशन रेप्युटेड एक जर्नल केल्लें ते एक वॉल्यूम राहता इम्पॅक्ट फॅक्टर म्हणून राहता आनी ते एक सायटेशन मेळटा हांकां मुखार वचूक त्या हांगा अकॅडमीक याड जाता मुखार वचूक एक ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಕೈ ನಿಂಗ್ಲೆ ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾಕಂತ ತುಕೆ एक ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ म्हणून ऐकलं ते खच्चेजिक ते क मेळ्ळे म्हणून तेजे बगे एक विषय या त्याच म्हणून सांगले हांवें त्याचे हांव येते हारोबडोडी गांवाक तेंगा वार करतना त्याच पक्का एक आमी चेंजीस म्हणून तेंगे मायंडसेट चेंज केल्ले तेंगा वयतना 25 ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗೆ ತಾನು ಬಯಲೇನೆ येताना 158 ಟಾಯ್ಲೆಟ್ बांधून येले त्या एक चेंजेस म्हणून सांगितलं तेजी आणि ಬೇರೆ एक कम्युनिटी वर्क केले कम्युनिटी इन्व्हॉल्वमेंट वर्क करणं एक डॉक्युमेंट अंगे ओटवाले त्या एक म्हाका रेकग्नाइज करणं म्हाका हिंगा कोलकाता आमिटा युनिवर्सिटी तिंगताना एक भारत सरकारी एक एफिलिएशन्स म्हणून सांगितलं यूथ गिल्ड एक स्वामी विवेकानंद एक्सलेन्स अवॉर्ड म्हणून 2019 एक मेळ्ळे तिंगा त्याशे एक गांवाक वार कडले जी वयल्यानी म्हाका मेळ्ळे तुम्ही तुका अंते एक आलकडे तुका एक वर्ल्ड नंबर 1 युनिवर्सिटी हार्वर्ड युनिवर्सिटी हेजी कशें एक फेलो म्हणून एक मेळ्ळे आयके जाल्ले तू तेजी ಬಗ್ಗೆ कळले ते आयके जाल्ले ते क वार म्हणून तेजे ಬಗ್ಗೆ माहिती दिताले ते एक रिसेंट ताना म्हाका एक हग्गेज म्हाका सर एक इन्स्पिरेशन्स कला म्हणून सांगले हांवें काही एप्लिकेशन करतले ह्या एप्लिकेशन घरा ती कशें एक डिस्कस करता तेणी सांगले हां एप्लिकेशन गा रे म्हणून सांगून ते अशें हार्वर्ड युनिवर्सिटी एक वर्ल्ड टॉप नंबर युनिवर्सिटी म्हणून तेजे वयल्यान म्हणून सांगले ऑनलायन तांकां स्टुडंटाक एक टीच करता रिसर्च प्रोजेक्ट वयल्यान वीकली सॅटर्डे तेंगे एक इंटरेक्शन जाता हंगे हिंगा इंडियाक 10 ಗಂಟೆ रातीक आमी एक ऑनलायन वयचे हेशन आसले ते एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर म्हणून एक हांकां एक डेसिग्नेशन तें दिल्लें तेजे वयल्यान आमी एक तांकां प्रोजेक्ट केले तेणी त्या उद्देशा पब्लिकेशन जाता तें प्रेजेंटेशन केल्लें हांगे टीमाक 7 जाणां स्टुडंट आसले डिग्री स्टुडंट तेंगे वयले कसन रिसर्च करको क्वेश्चन कसन प्रिपेर करको इंट्रोडक्शन्स रिसर्च मेथड रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिसर्च मेथडॉलॉजी डाटा एनालायसीस कसो करको कंक्लूजन कसो करको तांकां गोतना आमी अशें म्हाका कसो कुतू गोता तांकां शिंकले तितलेश तेंगे तुका तें माहिती दिता तेंगे आनी तुका कम्युनिकेशन करूं तुका कहान करेक्ट जाल्यार तुका कहान प्रॉब्लम म्हाका फेस केला त्या म्हणून सांगले तिंगा त्या सिलेक्शन केल्ले म्हणून सांगले इंडियन कोण राहते तिंगा स्टुडंट म्हणून सांगले तिंगा हांगे इंडियात तुमकां कोण राहते म्हाका मिगे ग्रुपा म्हणले त्या मेळ्ळे 4 जाणां मात्र इंडियन स्टुडंट म्हणून मेळ्ळे तेगे हांव आनी तेगे घराक तिंगा राहते उदू सिमिलर राहता फ्लुएंट ना फस्टाಗ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಲ್ತಾನ ಅದು ಕಷ್ಟ ದತ್ತ
तशेंच तुगे अंते एक इतोग अंते PhD बगे याकल्ले वारकल्ले हगे याकल्ले ते आन मुखार PhD खाल्ले एजीक तुका मुखार गोल कले ते खच्चे एजी मुखार आनी तुका वर्क करक म्हणून एक तिगे एक आशा आसा ಮಕ್ಕಂತೆ ಅದೇ PhD ಅಂತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಪೋರಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೆ आई एक मेगे सुपरवाइजर डिस्कशन करना एक टाइम लाइन आगे दिले एक सबमिशन कर सबमिट आगे सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन आगे कर कमणा या इयर भितर त्या मेगे मुगे फ्यूचर गोल म्हणून सांगले एक आणखी एक याक वर्ष ओदको म्हणून सांगले एक पोस्ट डॉक्टर फेलो म्हणून एक त्या फायनल एक मेगे गोल हा करक म्हणून त्या इंगनु फॉरेन यूनिवर्सिटी खजी एक करक म्हणून एक मेगे गोल हा आणि बेरे मग दोन्ही फील्ड वस्के मला आशा टीचिंग मेळता वयता नाल्या रिसर्च फील्ड मेला रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क करूक वयता इतोग जालपंदे हंगे एक कुणबे समाजदान एक PhD या वयल मट एक शिंकात आहा तशेंच हंगे समुदाय हंगे कुणबे समाजक मनसाक अशें मुखारे वयल मट शिंकू येता मनसा तिगे एक अनुभव पुरा अथवा ती क म्हणून हंगे समाजाक तुका एक माहिती दिता हंगे मिगे एक्सपिरियन्स म्हणून सांगले हंगे समुदायक मुखारेने त्याश एक प्रॉब्लम मुखारेले मात्र काही दाव करे कशें जाता एक हार्ड वर्क करको विदाउट हार्ड वर्क वी कॅनॉट सक्सीड म्हणून सांगितले तशेंच आमी काही दाव एप्लिकेशन केल्ले त्या गलपेंदेक सक्सीड जाता म्हणून सांगू जायना तशेंले मुखार एक ये न्ही एक एज्युकेशन करको गोता म्हाका हंगे परिस्थिती कसन गोता जाल्यार तरी मस्ती एक APJ अब्दुल कलाम एक सायंटिस्ट जाल्लो तिंगताने तशेंले जाता मुखार येयल्ले मात्र जाता एक सक्सीड एक लायफ जाता हांगा एक कोण एक मोटिवेशन दवको एक मेंटर दवको तांकां स्टुडंट हांगे कम्युनिटी समुदायाक एक मेंटर दवको अशें वचको तुमकां कश्ट येता तरी तुमी एक सवाल म्हणून घेवको गेल्ले मात्र एक तुमी एक मुखार एक तिंगे आबूक आनी आवूक आनी एक लायक शाड जाता म्हणून सांगेत तूं इतोग यादन हंगे कुणबे समुदायक ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ जे ಹಂಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೈತ್ರತ तेजी तुका हानग ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಅಥವಾ ತಿಂಗತಿಗೆ एक ಒಡನಾಟ ಕಶೆ म्हणून तेजे ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ दिताले ಮಿಗೆ 2016 ಮಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಲೆ एक ಹಂಗೆ ಕುಡಿಬಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ एक कायदा ನಾವು MPhil PhD ಸೇರ್ಲ तेद बिजे बिगे स्टार्ट जाल्ले एक ಒಡನಾಟ तिंगे कसले काही जावं प्रोग्राम केले तरी हांव रावता हांव एक मिगे कशें प्लॅन रावता हांव एक शेअर करता नारायण मास्टर जावनागी नसीब मण्णागी कोणाला तरी एक शेअर करता अशें एक प्लॅन करूया स्टुडंट एक माहिती कार्यक्रम देया म्हणून केले म्हळ्यार हांवें एक इनिशिएटीव केले मिगे हेजेर आणखी एक मुखार येते शाळेंत कोण जावं येते आणखी एक मुखार आणखी एक माहिती दिवंक मिगे हेजेर आणखी एक सोडूं येते म्हणून सांगयता आनी अंत एक लास्ट वर्सांतान एक व्हॉट्सअप ग्रुप हा एक स्टुडंट व्हॉट्सअप ग्रुप हा तेजी म्हाका माहिती मेळटा एक इन्स्पिरेशन्स एक मोटिवेशन्स विडियोज दायत आर्टिकल दायत तांकां एक इन्स्पिरेशन दिवको म्हूण एक व्हॉट्सअप सद्दीन एक मेसेज काय धाडता रावता अशें काल म्हणून सांगलें तांकां एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें त्या मुखार वचत म्हूण तशें हय आनी तेका तूं एक सांगलें माहिती दिसाना कळय निघलें आमी एक हायर एक एज्युकेशन हें करताले आमी एक विश्व कोंकणी केंद्र संपर्क केला हांगा एक वयल मटवशा एक शिक्षणा ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ एक ಸಹಕಾರ दिता म्हणून ती सांगले न्ही तांकां एक ಗೊತ್ತले अशेंच हांगे एक कुणबे समुदाय हग्ग स्टुडंट सयता तेमी कितल्या कश्ट जाले तर सयता आमी एक खच्च्या वयल मटवशा म्हणून अशें जाता म्हणून हांगा एक हांगे एद्रांत एक साधने कन्न एक हांगे एद्रा कन्न दाखयले ती ह्या हग्ग कार्यक्रम मुखांतर हांवें कೈ निंगीत निघले हग्गट हांगे एक ह्या रमेशा आनी 3ನೇ ವರ್ಷ शिंकाता PhD तेगे मुखार ग मोन्न एणसुंगेन हा ताका ग तेगे मुखार हें दाखो ताका हग्ग सयता हांगे कुणबे समुदाय परವಾಗಿ हक्टा परವಾಗಿ तेगे हग्ग मुखार एणसुंगेले वार सयता हग्ग बरें जावं म्हणून आमी देवाने मागूंगेनी ह्या कार्यक्रम हिंगा मुक्ताय करताय